देवाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आजच्या दिसा देवाचे उतार आमकां फावो जाला जो सवांजेल 6 अध्याय 22 ते 20 आणि 9 वाक्य. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 22 to 29. दुसरे दिसा जमलेलो लोक सरोवराच्या पयले तेडीरच रावून आसलो. आदल्या दिसा ते आसली एकच दोड आनी ती तांणी पळयल्ली. जेजू आपले सिसंगता माचव्यार सोडून नातलो जाल्ल्यान सीस आपणायतल्याक उतरून गेल्या जावयेत म्हणून लोक चिंतालो. तिबेरियातावन भायर सरून आयलेलो दोनी तडीक येवन लागल्यो. सोमियान अर्गां दितस लोकांन उंडे केल्ले ती सुवात लागसारत आसली. जेजू जावं ताचे सीस जावं थंय नातल्ले ते पळोवन लोक कसो दोनीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत कफरनावाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराच्या पयले तेडीर मेळ्ळो. तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदाळ आयलोय? जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगतां, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणां देखल्यो देखून न्हय बगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नाच जाता तसल्या काना खातीर तुमी वावुरचे न्हय बगार वावुरा. तुमी सासणीक जिणयेक बाळता तसल्या काना खातीर. हें कान मनशापूत तुमकां दितलो. कित्याक देवा बापाक ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तो वळ तांणी जेजू लागीं विचारलें, देवाक मन वतात तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करीत जाय? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सत्मनी जाय इस ताका मानता ती करणी. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत्मनीचे तूं कसली अजापां करून दाखयताय. हाजे उतर आमकां फावो जाला. जेजू तो जिवीत असो उंडो म्हणून लोकांक तो शिकयता. आत्मीक खाना खातीर आमी वावरीचे, कुडीच्या काना खातीर मात्र न्हय म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार हर एका संगतीन आमकां आत्मीक संगत्यो आमकां चड आनी चड सोम्याच्या लागीं हाडटात. आत्मीक संगत्यो आमकां जेजूचो मोग करूंक शिकयतात. आत्मीक संगत्यो जेजूक पळोवचे एक प्रत्येक जावन एक डिझायर आमच्या मतींत उपजता. आमकां जेजूक पळयचे, जेजूक सांगता रावचे, जेजू कडेन मागचे, जेजू काकुलतानी करपा जोण काणगेचे आनी जेजूक खंडीत जावन आमी मुखामुखी पळयचे म्हणल्यार एक वर्तेक आशा आमकां मतीक उपजता. ही चड जाता आमकां आत्मीक संगती विशयान मात्र आमी चड वाडवळ घेतल्यार. ना तर जाल्यार आमकां खाली संवसारी मात्र कळटा सोन आत्मीक संगती विशयांत आमी प्रयत्न करना जाल्यार ते समजोवचे प्रयत्न करना जाल्यार आमकां कशें कळचें? देखून आज आमकां हें उतर आज आमकां सांगता जेजूक सोदून गेल्लो तो लोक जेजूक क्लियर सांगता. कित्याक तांची मोतीची कितें चिन्ह आसात काळजाची कितें अत्रेक आसात ते जेजूक कळटात. आनी जेजू म्हणटा तुमी म्हाका सोदतात खंयच्या आत्मिकाना खातीर न्हय बगार उंडे आनी जाय तितले मासली जाय तितले कान तुमकां मेळ्ळें कुडीचें कान देखून तुमी म्हाका सोदतात म्हणून. मनशाची चिन्नां देवाक बऱ्यांकन कळीत आसात. जे आमच्या काळजाची भग्नां सयत जेजूक बरेंकन कळीत आसात. ताका कोणेंय वचून सांगचें म्हणना कित्याक तो देव जावन आसा. तो आत्मीक संगती आमच्या जिवितांत कळटा, संवसारी संगती आमच्या जिवितांतल्यो ताका कळटात. देखून मनशाची मनां तो पारखिता, काळजां पळयता. देखून ते दाळा क्लियर तांकां सांगता पळय तुमी कित्या खातीर आयल्यात गे म्हणून. जावंक पुरो मोगच्या भावा आनी भयणी काना खातीर आयल्यान पूण जेजू तांकां आत्मीक काणी दितालो, आत्मीक संगती तांकां सांगतालो. खाली कुडीचे कान मात्र दिवचे न्हय बगार आत्मीक काणी तांकां दिवन जेजूची ताची वळख त्या लोकांक दितलो आनी बापाची वळख तांकां दितलो. बाप म्हळ्यार कोण, हांव म्हळ्यार कोण, हांव आनी बाप एकच म्हणून सांगून ह्यो संगती तांकां कळीत करून जायते वापारी मारिफा तांचे कडेन उलोवन तांची मनां खंडीत जावन जेजू थंय आयिल्लीं. मस्त लोक परिवर्तन जाल्लो, मस्त लोक जेजूचो फाटलाव करतालो. पूण मागीर आमी पळयता जर धर्मदत्ताचें कृत्य पुस्तक आमी वाचता जाल्यार ते कितें मिस जावन आसलें जेजून केल्लें ते आपोस्तल कंटिन्युएशन करतात. हांगाय आमकां कळटा ते संगती सर्व रितींनी ते आपोस्तल जेजू कडेन ट्रेन जाल्ले आनी जेजूची सकत आसली तांचे कडेन. आनी जेजू तांचे सांगता दीस आनी रात वावुरतालो आनी तांच्या मदेगात तो अजापाने अद्भुतां करून तांणी दिल्ली शिकोवन तो थीर करतालो. कितें जेजून पुनर्जीवन जावच्या पयलें ताच्या जिवितांत केलां गे पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तेंत काम आजुनूय करना आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आज आमकां ही पुरा सांगता पळय स्तेफानान दिल्ली साक्ष आज पयलें वाचप थंय धर्मदत्ताचें कृत्य पुस्तक 6 अध्याय 8 ते 15 वाक्य. स्तेफानान देवाच्या कृपेन आनी सत्येन बरोवन लोकां मदें व्हड व्हड असरी आनी खुण्या
दाखोवंक लागलो. व्हडली व्हडली अजापाने अद्भुतां केली, खुणां दाखोवंक लागलो. नीज जावन स्तेफन त्या 12 जाणां पैकी कांय न्ही तो मागीर तांकां मेसून काडलेले. कित्याक ताका पळय सभा आमकां दियोकोन म्हणटात, दियोकोन स्तेफन. आनी तसल्या आनी तो कामांनी तो मेतेर जाल्लो, कित्याक लोकांच्या गरजांक पावतलो, विधवींच्या गरजांक पावतलो आनी जायते ताचे कडेन सुवार्थाय परगट करतालो तो. आनी सोर संगतीनी तो बळवंत जालो, देवाच्या कृपेन तो बरयल्लो. देखून आमकांय आज मगच्या भवानी भयणी हे उतार वाचता आसतना आमकां हे बगचे, आमी देवाच्या कृपेन बरचे, आमी देवाच्या सक्तेन बरचे, लोकां मदें आमी खंडीत जावन सम्यान करचे, अजापान अद्भुत आमी पळयचे आनी आमी करूंक शकचे. कित्याक म्हळ्यार देव आमच्या संगता वावर करता. अजापान आमी करची न्ही, देव आमच्या संगतार वावर करता. आनी ते दळा आमी दिल्ली शिकोवण जावंक बरो, आमी केल्लें मागणें जावंक बरो, आमी केल्लें इंटरसेशन जावंक बरो, ते अजापान अद्भुतां करतात. कित्याक ते तांच्या ग्रुपाचें ब्लेसिंग म्हणून न्ही, बगार जेसूची ब्लेसिंगां. जेजू तांचे मारिफात वावर करता, जेजू तांचे मारिफात आपलें काम करते आसा, दीस आनी रात म्हणलें बरी. देखून मगच्या भवानी भयणी एक पवित्र पुस्तकांत आमकां थोडे कडेन वाचूं, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची सकत उणी जावना, ती सडल्या आनीकी सडल्या. कित्याक संवसारभर आज लोक देवाची सुवार्ता परगट करता, जायती अजापाने अद्भुतां करतात, जायत्या मागण्या समतेनी, जायत्या रेतीरेणी असले अजापाने अद्भुतां घडची आमी पळयता. मगच्या भवानी भयणी प्रत्येक जावन आमी पळयता जेन्ना सुवार्ता परगट करतना जायतो लोक आमचो मात्र न्ही दुसरोय लोक येता, तांच्या जिवितांत इकली अजापाने अद्भुतां घडची म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयल्यान. देखून जेजू सत्यवंत, जेजू पक्षपात करिना, तो धर्म असो ह्या धर्म असो तो पळयना, पूण हर एकल्याक जेजू बरेंपण करता. कित्याक जेजू ह्या संवसाराक आयलो हर एकल्याच्या साल्वासमा खातीर, हर एकल्यांक बाचावी दिवच्या खातीर, हर एकल्यांक बापाची वळख दिवच्या खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो. हांगा स्तेफानी पळय अशें आसतना मुक्त जाल्ले मस्त सण आसले, तर ताका देखून ताका शिक्षा लावंक पळयता, ताका धरतात स्तेफनाक, ताका मारतात आनी ताचे कडेन कोणाक सिनोगोगाच्या अधिकाऱ्यांक सयत ताचे कडेन वाद विवाद करूंक जालें ना म्हणटा. कित्याक स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरिल्लो, वाद विवाद करतना तो उलयनासलो, बगार पवित्र आत्मा ताच्या मारिफात उलयतालो आनी त्या वाद विवादांत सिनोगोगाचे अधिकारी सलवले. देखून ताका आनीकी राग आयलो तांकां स्तेफनाचेर. आनी तो स्तेफन जाता आमच्या पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर. पवित्र सभे म्हळ्यार जेजू आयल्या उपरांत फस्ट जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत फस्ट मार्तीर स्तेफनाक. आनी स्तेफनाचें मार्तीरपण खंडीत जावन तो ताका मारतना जावं दी. त्यो सगल्यो पळय नरस जेजू देवाळ मोडतलो आनी मोइजेन आमकां दिल्ले रिती रिवाज बदलतो म्हणून सांगलें. आमी सुद्द आयकलां म्हणून फडकीर अपराध त्या स्तेफनाचेर मारतात, पूण स्तेफन खंयच्याक भियेना. फातरांत मारतानाय तो भियेना, पूण सर्गींचें राज उक्तें जाल्लें, देव बाप आनी जेजू ताच्या उजव्याक बसल्लें तो पळयता. तर केदें व्हडलें बागनिंगी त्या स्तेफनाचें. जेजू जी सुवार्ता परगट केल्ली त्या स्तेफना मारिफात स्तेफनाक बळवंत तरान उपयोग केल्लो जेजून, आपोस्तलांक जेजून बळवंत तरान उपयोग केल्ले. आज मगच्या भवानी भयणी आमी संपूर्ण तरान जेजूक समर्पण करता जाल्यार, जेजूच्या कामाक आमी मेतेर जाता जाल्यार, ह्या संगतींनी आमी मेतेर जाता जाल्यार, ह्या आत्मीक भक्तीपण मग आत्मीक तरान आमी वाडवळ जोडटा जाल्यार, ह्या देवाचो अनुभव आमी जोडटा जाल्यार आमकां जेजू खंडीत जावन उपयोग करता आनी बळवंत तरान उपयोग करता. आमच्या मारिफाती जेजू वावर करता ह्या पवित्र सभेन. देखून हर एकली आमी ह्या पवित्र सभेचो सांदो, पवित्र सभेच्या उदरगते खातीर, लोकांच्या बरेपणा खातीर आमी वावर करीचे. देखून हो संदेश आज आमकां जेजू दिता. खाली तुमच्या संवसारी वस्तू विशयी मात्र चिंता करिनाकात, बगर तुमच्या आत्मीक संगती विशयी ती इल्लीशी चिंता करा म्हण सांगता आज जेजू. देखून आमच्या जिवितांत असलेले सगळे कश्ट अनवार पिडाशिडा आसून हे सगळे निराशपण सोलवणी कितें आसा तें पुरो काण घेवन जेजूचो आमी पाटलाव करया. आज आसले बरी फाल्यां आसचें ना आमी, कित्याक आमचें जिवीत बदलतलें, कित्याक जेजूचो सांगतपण आमकां मेळटलो. जेजू आमचें आसल्यार आमकां बिलकूल कित्याचें भें आसचें ना, कित्याक आमी जैते वन जाताले ह्या संवसारांत. देखून इतल्यो संगती आज सम्यान केल्ल्यो आमच्या जिवितांत आमी त्या सम्याते मेतेर जावया. समीची सकत कशें स्तेफनांतय कृपेन आनी तो सक्तेन बरोवन आसलो गी, तशेंच आमी जेजूच्या सक्तेन आनी कृपेन देवाच्या काकुळतीन आमी बरया आनी देवाच्या कामांत आमी मेतेर जावया आनी चड आनी चड बरेपण ह्या संवसाराक करूंक आमी पेसाडया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचेर चुकलेले बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमिती जे सांगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचो कशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.